प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो आवयसवर, वोड 25 ते 27 पर्यंत, 25 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजू असो उद्गारलो, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलेल्यो आनी सुपुल्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासता. पळय बापा, अशेंच करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत दिलां आनी पुताक कोणूच ओळखना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना, बगोर एकलोच पूत. आनी जांकां पूत आपले खुशेन बाप दाखोवन दी तीच मनशां. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज जेजू आमकां ह्या शिवर्तमानान कितें शिकयता. तो जेन्ना आपल्या शिसां बरोबर आसलो, तो पवित्र आत्म्या उदेशी ही उतरां म्हणटा. बापा म्हणटा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका दिनवासता. भाव भयणींनो, हे 25वी वोड हांव परतून वाचता. जेजू हे मागणें करता, हे मागणें आपल्या बापाक करता. म्हणटा, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक बाळांक उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका दिनवासता. भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू म्हणटा ह्यो वस्तू कोण, कितें जावन आसा ह्यो वस्तू. भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू शिकोवन दितालो तेन्ना फारिझेव आसले, धर्मशास्त्री आसले, लोक आसलो, जेजूचे शीस आसले, खूब लोक थंयचो देवाचें उतर आयकतालो. पूण भाव भयणींनो, जेजून सांगलें की ज्या लोकांक खरेंच देवाचो मोग आसा, देवा बरोबर संबंद दवरपाक मोग आसा, त्याच लोकांक ही बुद्धी, ही शाणेपण, ही जाणवाय मेवतली. कित्याक भाव भयणींनो, एका ल्हान भुरग्याक समजा एक ल्हान भुरगें आसा, तें ल्हान भुरगें सदांच आपल्या पाय माय कडेन येता, सदांच पाय माय कडेन सगळें जाय ताका, जेवण जाय, खाण जाय, इस्कोलाक वचोंक जाय, कितें जाय ती सदांच आपल्या पाय माय कडेन पळयतात. आनी पाय माय सदांच त्या भुरग्याचो मोग करता. कित्याक पाय माय जाणो कितें भुरगें सदांच आपले कडेन पळयता, आपलें सगळें जें ताका जाय तें सदांच पाय माय दिता. तेच भाशेन भाव भयणींनो, एक भुरगें आपणाकूच कितें जेवंक जाय, आपणाकूच खंयसर वचोंक जायना. कित्याक भुरगें एकदम ल्हान आसा, ताजी चोत्राय, ताजो जो आसरो आसा आपल्या पाय मायचेर आसा. तेच भाशेन भाव भयणींनो, जेन्ना आमी खरेंच देवाची भुरगीं आसा, आमी खरेंच जेजूक आमचो स्वामी आनी धनी मानता, आमी जेजू वरवीं बापाची भुरगीं जाता, तेन्ना आमी जाता देवाची भुरगीं. देव आमचो बाप जाता. आनी भाव भयणींनो, आमची चोत्राय ताज्या उतराचेर. कित्याक जो आमचो बाप सांगता आमकां, जो आमचो सुर्गीचो बाप सांगता आमकां, तेंच आमी केल्या जाल्यार आमकां भाव भयणींनो आमकां इतलो फायदो जातलो. कित्याक आमची चोत्राय फकत आसूंक जाय आमच्या सुर्गीच्या बापाचेर. आमची चोत्राय आसूंक जाय फकत जे जेजून सांगलां आमकां ताच्या उतरा वरवीं. आनी जेन्ना आमी त्या उतराचेर नियाळ करता, आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता ताच्या उतरा वरवीं, तेन्ना कितें घडटा. देव आमकां ती जाणवाय दिता, देव आमकां तें शाणेपण दिता, देव आमकां आपलें जें आसा तें आमकां, ती बुद्धी जी आसा ती आमकां दिता. आनी भाव भयणींनो, त्या उतरा वरवीं ती बुद्धी मेळटच आमकां, आमी देवाचें काम करूंक पावता, आमी सगळ्यांक आमच्या भाव भयणाचो मोग करूंक पावता. ना तर भाव भयणींनो, जेन्ना आमी जेजूक वखना, आमी फकत देवस्पण करता, आमी फकत धर्म करता, तेन्ना कितें जाता, आमचो संबंद जेजूशी घडना. फारिझेव, धर्मशास्त्री ते कितें करताले, धर्मशास्त्री ते कितें करताले, ते फकत धर्म करताले. तांकां कितें मिसाक वचूंक जाय, हें करूंक जाय, तें सगळें जें धर्म आसूंक जाय, तेंचें देवस्पण आसूंक जाय, तें करपाक ते तयार आसले. पूण तांचो संबंद जेजूशी घट नासलो. जेजू कितें सांगता तें, पवित्र आत्मा कितें सांगता तें तांच्या मनान नासलें, तांच्या काळजान नासलें. आनी देखून भाव भयणींनो,
जेन्ना ते इगोर्जेन असले तेन्ना देवस्पण करताले ते एक जिवीत जियेताले. जेन्ना ते भायर सोडटाले तांचे जिवीत दुसरेच आसताले संवसाराच्या लोकां भाशेन. तांची जाणवाय, तांचें चिंतप कित्याक तांची चोत्राय फकत तांच्या पयशांचेर आसली. तांची चोत्राय फकत तांच्या पोझिशनाचेर आसली. तांची चोत्राय फकत आसली तांचे कडेन कितें आहा तें म्हणटच ताका जे पयशे आहा तांचे नांव व्हडलें आहा ताचेर तांची चोत्राय आसली. देखून भाव भयणीनो तांकां जेजू कितें सांगतलो ताचेर कसलोच ती चोत्राय धरून नासताले आनी ते आपलेच कोत्ताले. देखून भाव भयणीनो आयज जेन्ना जेजू आमकां सांगता तो म्हणटा पापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्या. भाव भयणीनो आमी खरीच भुरगीं देवाची जाल्या. खरीच आमी जेजूक आमचो सोम्यान दोनी मानता जाल्यार देव आमकां ही जाणवाय आनी शाणेपण लिपून दवरिना. पूण आमकां सुपुल्ल्या भुरग्यां भाशेन कित्याक आमचो स्वर्गीचो बाप जावन आसा आमचो बाप. आमी जावन आसा सुपुल्ली भुरगीं आमच्या बापाशी. बापा कडेन बाप आमचो स्वर्गीचो बाप आनी आमी जावन आसा सुपुल्ली भुरगीं आनी तो आमकां हे सगळें उक्तें कोत्ता. तो सगळें आमकां जी जाणवाय देवाची आहा हें शाणेपण जें देवाचें आहा हें सगळें उक्तें कोत्ता. आनी तेन्ना बाब भयणीनो जेन्ना ते उतराची आमकां सजमणी मेळटा तें शाणेपण मेळटा पवित्र आत्म्यान मनीस आमी आमचें जिवीत सारता तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आनी आयज जेन्ना जेजू म्हणटा हांव तुका बापा दिनवासतां आमी आमच्या सोरीच्या बापाक दिनवासता आयज कित्याक ताच्या उतरा वरवीं आमी जैतिवंत जिवीत जियेता. कितें जावं लोक आमचेर आडवलो कितें करूं आमचेर पूण आमची जेन्ना चोत्राय जेजूचेर आहा पवित्र आत्म्या वरवीं आमी आमचें काम कोत्ता. खरेंच आमी दुसऱ्यांक मोगान चलता. आमकां कोणाचेर दुसऱ्याचें वायट पड नाका पूण आमकां खरेंच आमी आमच्या सोनीच्या बापाचो आमी ताच्या उतरा वरवीं आमी दुसऱ्यांक बरें कोत्ता. तेन्ना भाव भयणीनो हें जें शाणेपण आसा हें जें जाणवाय आसा ही जाणवाय आनी शाणेपण देवाचें आमकां जें मेळटा आनी आमी आमचें काम बरे भाशेन करूंक पावता. आमी आमचें जिवीत जेजू सारकें जिवंक आमी पावता. आमी खरेंच देवाची भुरगीं करपी ह्या संवसारांत जियेता आनी आमी सासणाचें जिवीत सासणाचें सूख भोगूंक एक दीस आमी पावतले. देखून भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता आमी हें उतर आमच्या काळजांत दवरुया. खरेंच ही जी देवाचें उतर आसा ह्या देवाच्या उतरान आमकां आहा देवाची जाणवाय. ह्या देवाच्या उतरान जावन आसा देवाची शाणेपण देवाचें सगळें बरें जें आमकां फावो जालां जेजू वरवीं हें देवाच्या उतरा वरवीं आसा. आनी ह्याचेर आमी नियाळ करुया हें आमचेर भावार दवरुया जेजूच्या उतराचेर आनी हें दिसपट्टे जिवितान पाडून आमी हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक माव भयणीनो तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक आमच्या सगळींच्या बापाचो आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.